बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सकाळच्या दिसाक ह्या अल्तारे भोंवतणी एकठांय जावन देवाचें राज एक उंच मोलाचो थेवो म्हूण ओळखून ह्या राज्याची आमी एक एकलो भागेली येळदिरी जावंक आमकां कृपा मागतना मारिया मार्था विएगस रोद्रिगीस हिचे बसत मागुया. तशेंच रिचर्ड विएगस आनीक शेरिलायन कार्दोज हाचो वाडदीस तिचे पासत मागुया. स्वर्गींच्या बापान रिचर्ड विएगस हांकां स्वर्गींची शांती वेसवान घेवंक आनी वाडदीस समारंभ दिल्यांक बरी भलायकी कुडियत्म्याची शांती फावो करूंक. हांव पातकी सोरपदेदार देवा आनी तुमकां बावडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हो सौभाग्य सदांच्यान पार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळी आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, ईसा काकलूत कर, ईसा काकलूत कर, ईसा काकलूत कर, ईसा काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. आनीक एक म्हयनो, ऑगस्टाचो म्हयनो देवान आमकां फावो केला. ह्या म्हयन्यांत अदीक आनी अदीक आमी देवाच्या संबंदान वाडूंक मागुया. मागुया आमचे तरणाटी पुर्तुगालाक लिस्बन वाठारांत एकठांय जाल्यात. तरणाट्यांचो दीस पाडून तांचे बसत मागुया. मागुया आमचे पिड्योवंतां बसत पेरपेसुको साहेबांच्या मजतीन उदीक जेजूक लागीं सरूंक आमकां आदार मागुया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांच सावन आमचें काळीज सदां तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक तुज्या आत्म्यान आमची मनां उजवाडाय. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान केलें. दुसऱ्या वर्सा पयल्या म्हयन्याचे पयलेर
माटवाची उबारणी जाली. मोइजेसान माटो उबारलो. मेदीक नेमान मानली. मेदी नेमल्यो. पाट्यो जाग्यार घाल्यो. खांबे उबे केले. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान माटवाचेर वयल्यान तोंबू ताणलो आनी तोंबू एका आबोरान पांगुल्लो. मागीर ताणें साक्षे पाट्यो घेतल्यो आनी आर्क पेटेन दवरल्यो आनी आर्क पेटेक दांडे लावन तिचेर वयर काकुतीचें सिंहासन दवरलें. चूक जाली. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस सिनाय दोंगरा वेलो देंवलो. दोंगरा वेलो देंवतना ताच्या हातांनी साक्षेच्यो 2 पाट्यो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलोयल्या उपरांत आपलें तोंड पोरजोडीत जालां म्हूण मोइजेसाक खबर नासली. आरोनान आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी मोइजेसाचें तोंड पडयलें. तें पोरजोडीत जालें देखून तीं ताचेशी वचूंक भियेतालीं. पूण मोइजेसान तांकां आपयलीं आनी आरोन सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांक घेवन ताचेशी आयलो आनी मोजेस ताचे लागीं उलयलो. तेन्ना इस्रायलाचो पूत धुवो ओदीक लागीं सरल्यो आनी सिनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञा ताणें तांकां कोडीत केल्यो. आनी ताचे लागीं उलोवन सोमतोस मोइजेसान आपलें मुखामोड एका पोरद्यान धांपलें. सर्वेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय पावटी आनी थंयसरलो भायर सरप पर्यान मोइजेस पोर्दो काडटालो आनी भायर सरतोच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो. आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाचें तोंड पोरजोडीत जालें पडयतालो. सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचसोर मोइजेस आपल्या तोंडार नव्यान पड्डो घालतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. आमी सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. सर्वेस्परा आमच्या देवा वाखाणात ताच्या पांयासोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. ताच्या याज्ञिकां मदें मोजेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. कुपाच्या खांब्यांसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूट सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात ताच्या पवित पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. उद्गाराक आमी उबी रावया. सर्वेस्परा soy soy, सर्वेस्परा soy soy, सर्वेस्परा soy soy, सर्वेस्परा soy soy. सोमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां.
Sois morak sois sois morak sois sois morak sois sois morak sois सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून लोकांचे उरपुंजीक म्हळें स्वर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका तेव्या पुरी कोणेकले मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, ट्रेजर थेवो आमकां सगल्यांक आवडटा. जेजू आयज आपल्या शिसांक सांगता स्वर्गीचें राज एक थेवो आनी हे थेव्याक आनी कितेंच सोर करूंक जायना. आनी जाका तें मेळटा, द वन हू डिस्कवर्स इट इज रीच बियॉन्ड मेजर. तो खरेंच गिरेस्त. देवाचें राज जेजू तरेतरेचे देखी एग्जाम्पल घालून चितारता. शेतांत लिपयलेल्या तेव्या परी बाबा म्हणून आदले काळार लोक जमनींत पुरून दवरतालो. जावं ते मागीर भांगार, जावं ते मागीर दुडू. बँकी नासल्यो. वी हॅव टू गो बॅक टू द टायम्स ऑफ जीजस. आनी पॅलेस्टिना वाठारांत सदांच झुजां आसलीं बाबड्यांक. जे भशेन आमच्या अमेरिकेचे आफ्रिकेच्या गांवांनी आहात, आमच्या एशियन आजियेंत आहात, वो करून मुसलमानां मदीं झगडीं जातात ती. सिरिया, अफगानिस्तान. तो लोक बाबडो नको केन्ना तांणी पडून वचूंक पडटलें. हें आज 21व्या शेंकड्यांत घडटा जाल्यार आमी पळोवंक जाय जेजूचे काळार सगळे वेळार झुजां आसलीं. आमी रोमांक गेल्यार आमकां दिश्टी पडटलें रोमांक, इज्रायलाक पोत्तून पोत्तून मोडटालेत घोडटालेत, मोडटालेत घोडटालेत. आनी तेवे जमनीक पुरून दवरताले. कित्याक ते कडेन पोतून येयल्यार उगडास उरल्यार बरो आसा, खूंय लिपोवन दवरला ते. आमच्या शेजाऱ्याक हांव भुरगो आसतना तेन्ना कोण तरी घराक गुन्यांत मारतालो. गुन्यांक मारता आसतनाच बोबाड सगलोच वाड्यान. ते होणटाले तांकां एक धाकटुलो पितूळचो बुडकुलो मेळ्ळो. आनी त्या बुडकुल्यांत भांगार आसले आनी पुर्तुगेज पयशे आसले. आनी गांवांत वाड्यान खबर जाली, अमकेच वाड्यान फावंडेशन घालपाक बुन्याद मारताले, थंय हो पितूळचो तांब्याचो बुडकुलो मेळ्ळो. बोबाड सगल्याक.
जेजू सुर्गीचें राज चिंतता एका शेतांत लिपयलेले तेवा भाशेन ते कोणाक तरी मेळटा पूण तेजें तें काडूंक जायनासलें तो सांपडपाचो तो कितें कोत्ता शेतूच आपूण घेता शेत आपूण घेतलें म्हणटच शेतांत कितें पुरयलेलें आसा तें सगळें ताचें जाता बट द इम्पॉर्टंट थिंग इज ही डिस्कवर्स there is hidden treasure. आनी देखून जेजू भाव मेळिनो सुर्गीचें राज अशें शेतांत लिपयलेले तेव्या भाशेन म्हूण आपल्याशी सांगता We must leave everything. Everything is futile if we have the kingdom of God with us. आनी जाका तें मेळटा तो खुशाल जायत्याक मेळ्ळें तें पवित्र पुस्तकांतूच आमकां मेळटा ती समारितान वस्तोरी कोळसो सोडून सगळें सोडून धांवता गांवांत तिका मेळ्ळें कितें राज सर्गीचें यात ताणें म्हाका सगळें सांगलां तोच तो मेसियस शी इज हॅप्पी एक्सायटेड शी रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड तुजे सवे उदकाच्यो जोरी फुटोश्यो करतलो तुका आनीक उदक पिवंक येवंक गरज आसची ना Zacchaeus receives the kingdom of God and for him everything is worthless. हांवें कोणाक फुटयला 4 पावटी फारीक करता म्हजे गिरेस्तकायेचो ओद्दो वांटो गरिबांक दिता नाका म्हाका आय गॉट द रियल ट्रेजर द किंगडम ऑफ गॉड भाव भयणीनो आमचें जिवीत अशें जाल्लें जाल्यार काय बरें जाता स्वर्गीचें राज सगळ्यांहून व्हडलो थेवो आमचें जिवीत जाता आनी ताका कित्याकूच सोर करूंक जायना जायते भाग्योन सगळे सोडून गेले आसिजाचो फ्रांसीस सोडून गेलो सगळे बापायक ताचें बिजनेस सगळें सोडून गेलो तेवो मेळ्ळो ताका स्वर्गीच्या राज्याचो तेवो जायते भाग्योन सोडून गेले सगळे इग्नेशियस ऑफ लॉयोला सोडटा सगळें व्हडलो मनीस जावंक सोदी फौजेचो फुडारी जावंक सोदी सोडटा सगळें स्वर्गीचें राज ताका मेळ्ळें फ्लॉस सांगतोर लायफ ऑफ सेंट्स ही वॉज रिडींग तांकां मेळ्ळेलें देवाचें राज म्हाकाय मेळटलें आयज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया द किंगडम ऑफ गॉड इज लायक ए हिडन ट्रेजर द किंगडम ऑफ गॉड इज लायक अ वेरी वेरी प्रेशियस पर्ल वेपारी जो सोदूंक वेता पर्ल पडयता आनी सगळें विकता सोडटा सगळें हें पर्ल मेवलें म्हाका पुरो दादोस हांव आयज आमकांय भाव भयणीनो स्वर्गराज्याची येळदिरी जावन स्वर्गीराज सगळ्यांहून प्रेशियस इम्पॉर्टंट हिडन ट्रेजर म्हणून ओळखूंक आमकांय पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण आमी सांत मागुया भेटोवन एक आमी गायन गावया गोवां खणयो बारीक ओळख्यो C17 पान 35 C17 पेज 35 Jesus
भयणी भावांनी आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरें मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे दोळाळपणान तुवें आमकां दिलें ती देणी आमी आज तुका भोगता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी हे बलिदाना वरवीं हे संवसारांत स्वर्गीय राज्याचे गूट ओळखून घेवन तुजी जाणवाय आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण आमी पोरगोडटा. थीर बरमोशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमचे बापा तूं बो पवित्र आनी आमचे ताई तूं बो मोगाळ. देखून तुजे ताई आमचे उपकारी मन दाखोवंक ओंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमचे देण्याचेर तुजे पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वासलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकां सोऱ्यान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कास इतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी आमचे पासत खुर्सार वारोयलेलें ताचें रोगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याचे संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा,
आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. आमच्या मेल्ल्या ल्हानांक आनी व्हडांक तुजे सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. मोग करून हे वेदीन वांटो हे मिसांत वांटो घेतल्या आम्हा सोमेस्तांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांक सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून झुजेल, भाग्यून दोनमृत आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर आमकां तुज्या राज्यान घे. कुश्टां दुखींक सांपडलेल्या सोमेस्तांची दया कर. देसान देसांनी आसतल्या सगळे आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक तुजी कृपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां मोग दाखयला तो ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून म्हणटा त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. देवाचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका उंचा मोलाच्या तेवा भाशेन, देवाचें राज एक वेपारी सोदलेल्या एका उंचा मोलाच्या माणका भाशेन हें देवाचें राज जेजून आमकां पोरगूट केला. आमी तें आपणायलां. हे राज्याची येळदेरी कशें जियोंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, तुजें राज तुझे राज आमकां येव, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो हुशार उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मदांक वळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार भोवताचेर दीस घाल. शिकुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. स्वर्गीराज एक व्हडलो थेवो. स्वर्गीराज एक उंचा मोलाचें मोती म्हूण आमकां शिकयतलो जेजू. हे स्वर्गीच्या राज्याची आमकां तो येळदेरी करता. कितें बरें तें विचून काडूंक आमकां आपयता. हे जेजूचे जेवणाचे बोडान स्वर्गा राज्याचे येळदेरी जातली आमी सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर घेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खुबयांच्या वेळार गायन गावया डी
22 जिओनु पान पोनासानिनो D22 page 59. प्रार्थूया. सर्गींचे बाप्पा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां गळून दवरला तो संस्कार आतां आमी समोर उमला. ताचे वरवीं सासणेचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. भाव भयणीनो, फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो ब्रेस्तार आमचे इगोर्जेंत 5 वरांचेर तावन 8 वरां पुऱ्यान हिलींग सर्वीस आसतली. पयलें जेजूची काकुतीचो तेस, मागीर सायबीणमांचो तेस, उपरांत मीस आसतलें आनी मिसा उपरांत एडोरेशन आनीक पिडेवंतांचेर मागणी. ही रीत हिलींग सर्वीस चलयतलो रेदेमतरीस पाद्री, दोग पाद्री आमचे बरोबर हांगा आसतले आनी गायनां करून गायनाचो ग्रूप वांगडी आसतले. उपकार करून वेळ काडून येवया फाल्यां आनी सगलीं आमच्या तरेतरेच्या इंतेसां बसत मागुया. चवथेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार 5 ते 6 कुमसारां आनीक 6 वरांचेर मीस. 4 तारखेर बागून जिवा मारिया वियानी ह्या गोवळ्याची परब सगळे गोवळे बसत आमी मागुया. 5 तारखेर शेनवारा दिसाक आमी ओल्ड गोवा वेता. आमची रोमार ओल्ड गोवा वेता 4:30 वरांचेर थंय मीस आनीक रॅक्टर पात्रिशियो ताणें उलो मारला आमी कितें हाडटा जाल्यार फूड ग्रेन्स जेवणाच्यो वस्तू तशेंच कॅश फॉर फूड दुडू आमच्यांनी भेटूं येतात जेणे जेवण दिवपाक. प्रत्येक म्हयन्याक जायतो लोक सांफ्रांसिस्काच्या पांयां शिवयतात, दुबळीं आसात ती, आनी तांकां बॉन जेजू बाजिलिकेचे अधिकारी वांटतात.
वस्तू जेवणाच्यो तशेंच दुडू आमी उदार जावया. 4:30 थंय मीस नांवां दिवपाक मागता. सामकी सेंत आनी ऑफिसांत पेपरान दवरलेली आसात. आमी सगळीं वांटून घेवया. 6 तारखेर आमच्या फिरगुजेंत गवळ्याचो दीस. मीस सांजे 5:30 मीस सांजे 5:30 वरांचेर PPC वांगड्यां बरोबर सगळीं आमी आमचे गवळ्या पासत मागतले आनी उपरांत एक ल्हानशी कार्यावळ. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन सर्गीचें राज सोदूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचें गायन गावुया. T21 पान 213. T21 पेज 213. Zogadałci jadaliku, Sogliakapka do sabalu, Besałgagi do gorawia, Zokoszaki sodantiwa, Besałgagi do gorawia, Zokoszaki diwa, Perpesukur